मायनिंग लीज आणि हेर काय मुद्द्यावयल्यान उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां मुळगांवच्या लोकांनी घाम काढलो। निमाणे मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करून गांवच्या प्रश्नांचेर उपाय काडपाचें उतर श्रीपाद नायक हांणी मुळगांवकारांक दिलें। भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातले उमेदवार श्रीपाद नायक हे प्रचारा निमतान बुधवारा मुळगांव आयिल्ले। ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। आणि जे तुमचे प्रश्न ते निश्चितपणे राजकारणात त्या खातीर करता की खंयच्याय तुमचे अशे प्रश्न ताका खंय तरी सोल्युशन काडप सुटावो करप हें आमचें कर्तव्य आसा। कोणाचे उपकार न्हय हें म्हणटा आनी ताजो सुटावो आमी देवीचे समोर मॅक्झिमम गांव हे सगळें राजकारण जाय कित्याक गांवांक जें कितें बरें जाय तें करपाक जाय आनी तें करपाची आमची तयारी आसा। आमी मत कित्याक म्हणून मारचें आमकां गांवच्या लोकांक जर थंय काम मेळना आमचे जे प्रश्न मांडलेले ते जर सॉल्व जायना। आतां सीएमान पासून आमकां सांगलेलें की तुमची जी घरां लिजान येयल्या देवळां येयल्या लिजान येयल्या ते सगळे आपूण काडटलो म्हणून अजून मेरेन कांय हालचाल जाल्ली ना। म्हाजी एक तुमकां हात जोडून विनंती आसा की गांवचे प्रश्न आहा ते पयल्यान पयलीं सॉल्व करात। आमचो जो सपोर्ट आसा तो तुमकां पुरेपूर सपोर्ट आसतलो इतलें सांगून म्हाजें